तुमका जर तुमची वेट लॉस करपाक जाय जाल्यार तुम्ही मुगाच्यो गाठी विकातल्यान 2 नाल्यार 3 फावटी खावपाक जाय। तुमका जर डायजेशन प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तुमचो डायजेशनाचो प्रॉब्लेम ह्यो ज्यो मुगाच्यो गाठी आसा पळय त्यो सॉल्व करतले। तर सगळ्यान पयलीं हांवें हांगासर मूग आसा न्हू त्या मुगांक कोंब काडून घेतल्या। तुम्ही हाचे सॅलड पासून करून खाऊ शकता। हांव हांगासर कुकराचो वापर करचे ना म्हणून हांवें हांगासर एक आयदन घेतला आनी त्या उदकान आता हांव ह्यो मुगाच्यो गाठी काडल्या पळय त्यो घालतले जेणे करून ह्यो ज्यो मुगाच्यो गाठी आसा त्यो मातश्यो शिजून येतल्यो। ज्यो मुगाच्यो गाठी आसा त्यो बरे तरेन आमी शिजोवन घेवपाच्यो। ताच्या उपरांत आमकां ह्या रोसाचें वांटण करपाक जाय। ताका लागून हांव हांगासर बारीक किसलेलो खोबरें घेता। उगडास धरा हांव हो रोस आसा पळय तो 2 मनशांक लागून करता ताका लागून हांवें अर्धे खोबरें घेतलेले आसा। आता हे जे खोबरें आसा तेतून हांव बारीकशी कोथमीर घेतले। हांवें ही कोथमीर बारीक चिरूंक ना, तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही बारीक चिरूं शकता। रोस मातसो तिखट करपाक लागून हांवें हांगासर 2 मिरसांगो चिरून घेतलेल्यो आसा। ताच्या उपरांत हांव हांगासर इल्लोसो हळदीचो पावडर घालता। हांगासर हांव इल्लेशे ह्या वाटणान आता उदीक घालता। हे जे वाटण आसा ते आता मिक्सराक लावन घेवया। मिक्सराक लावन घेतले की हे जे वाटण आसा ते अशें दिसतले। आता ह्या वाटणान हांव 2 टेबलस्पून किंवा तुमकां जाय तशी तिखसाण जाय न्हू तशें तुम्ही गरम मसालो घालात। परत आनी एकदा हे वाटण आसा ते मिक्सराक लावन घेवया। आमी जे गॅशीचेर मूग शिजयलेले न्हू त्या शिजयलेल्या मुगान आता हे वाटण आसा न्हू ते आमकां घालपाक जाय। त्या उपरांत आमी ज्या मुगांक गाठी काडल्यात न्हू तेज्या वांगडा हे आमकां सगळे मिक्स करपाक जाय। तुमकां जर अशें दिसता की रोस दाट जाला जाल्यार तातून तुम्ही इल्लेशे उदक घालू शकता। ह्या रोसान आता इल्लेशे मीठ घालपाचे आनी मातसो तो रोस आसा पळय तो बरो खतखतोवपाक जाय। हांगासर तयार आसा तुमचो मुगाच्या गाठीचो रोस। रावा विसरले हांवें हांगासर इल्लीशी आमटाण घातल्या। रोसाक मातशें आमटपण येवपाक जाय न्हू म्हणून। तुमच्या तोंडाक जर रूच येयली जाल्यार आमच्या चॅनलाक आत्ताच्या आत्ता सबस्क्राईब करा आणि हो व्हिडिओ शेअर करपाक विसरू नका।